प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 11वो विसवोर बोड 45 ते 50 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 verses 45 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशीं वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी महादोड सभेची बसका आपयली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर भावार्थ दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमचो देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजना. आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें हें तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. ह्या पासत जेजू जुदेकारां मदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या नोगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसलेम सोडून गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो पोरबेक येतलो की ना? जेजूक धरचे खातीर तो खंय आसा ती कोणाक खबर आसत जाल्यार आपणाक तें कळोवचें म्हूण मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी हुकूम घाल्लो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू लाजराक जियेशी कोत्ता. लाजार मेलोलो आसलो आनी जेजून ताका पुनर्जीवन केल्लो. ताका मेल्ल्यांतलो 4 दिसां उपरांत ताका जियेशी केल्लो. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही मिलाक कोत्ता, जेन्ना तो लाजराक पुनर्जीवन कोत्ता, कितें घडटा? लोक अजाप जाता. खूब लोक ह्या फारिजियांक, ह्या धर्मशास्त्रांक, तांच्या धर्माच्या लोकांक सगळे सोडून आतां जेजूचे फाटलावदार जातात. पूण थोडे लोक जे आसात ते वेतात आनी फारिजियांक सांगतात, ते धर्मशास्त्रांक सांगतात, ते पाद्रींक सांगतात, म्हणटात, हो पळय जेजू कितें कोत्ता तो, पळयात, तो सगळे आमचें निसंडन करतलो, सगळे लोक आमकां सोडून वेतलो, आमचो धर्म आतां पिड्यार जातलो आनी कोणूय आमचे कडेन येवचो ना. सगळे लोक आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवला. आनी त्या वेळार कितें घडटा भाव भयणीनो, कायफास मुखेल याज्ञीक आसलो त्या वेळार, तो कितें म्हणटा, तो सगळ्या त्या लोकांक जे ताका सांगपाक येयल्यात की तांचें निसंडन जातलें, रोमा शहरान आपल्या सगळ्या तांच्या धर्माचें सगळें निसंडन करतले, तो कितें म्हणटा, तो मुखेल याज्ञीक आसलो कायफास, तो म्हणटा, तुमी कांयच सजमनांत. आमच्या एका राष्ट्राचो भोस जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें हें तुमी सजमनांत. आनी भाव भयणीनो, तो कोणा वयर उलयतालो? तो जेजू वयर उलयतालो. तो समजलो की जेजू आतां एक मनीस, देवाचो पूत ह्या संवसारान येवन
तो आता देवाचे उतर परगट करता, लोक या धर्मांक सोडटा, आता जेजूचे पाटलावदार जातात, जेजूचे आता भावार धरून सोदतात. आणि पूण हे जे फारिजेव आसात, हे धर्माचे लोक आसात, तांची चिंत ना पडल्यात. देंवचाराक जी चिंत ना आसली ताची, ते कांय करिनासले, कांय बरें करिनासले, ते फकत धर्म करताले. दुसऱ्यांक कसलेंच बरो भावार्थान वाडपाक ते करिनासले. पूण तांची फकत तांच्यो कोदल्यो, तांचो जो पावर आहलो तो तेच घट धरून आसले ते. आनी जेन्ना लोक तांकां सोडून वता, कितें घडटा भाव भयणीनो, लोक तांकां सोडून वता म्हणजे आतां ते साबाताच्या दिसा लोक येवचो ना देव मंदिरान, तांकां पयशे घालचो ना, तांच्या देव मंदिरान तांकां पयशे मेळचे ना. सगलो लोक आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवला. आनी हो लोक आतां इतलो त्रासान पडलेलो कित्याक रोमकारान तांकां हो टॅक्स भरचो पडटालो. हे आतां धर्माचे लोक तांकां ते देव मंदिराचो टॅक्सूय भरूंक सांगताले. म्हणजे लोकांक कितले त्रास जाताले. गव्हर्मेंट एक जर पयसो घेतालो टॅक्स, हे आतां धर्मशास्त्री तांकां आनी फारिजीव आनी हे जे मुखेल आदनीक आले तांचे कडसून पयशे घेताले हाचे देव मंदिराचे. म्हणजे लोकांक कांयच सोजमणी नासली, कांयच बरें पडनासलें. आनी भाव भयणीनो, आतां जेन्ना ते पळयता की जेजू बरे भशेन देवाचें उतर सांगता, तो मिलाग्री करता, तो फकत बिश्टें शर्माव दिना, पूण खरें तो देवाचें उतर सांगून तो आतां फेकुणी करता, मिलाग्री करता, अजापां करता. लोक आतां ह्या धर्मशास्त्रांक, ह्या फारिजियांक, ह्या मुखेल आज्ञांक, ह्या आपल्या देव मंदिरांच्या कामांतलें जें चलतालें तें सगळें सोडून वेतात. आनी आतां जेजूच्या फाटल्यान लागतात. आनी हो जो मुखेल आदनीक जो कायफास आसलो, तो म्हणटा एका मनशाक मरपाक बरें, आमी सगळीं सालबार जातलीं. इतलो तो आपणाचेर चिंततालो. ताका नाका आसलें की लोकांक कितें बरें जाल्लें. तो फकत आपलेंच पळयतालो, आपली कदेल पळयतालो, आपणाचें बरेंपण पळयतालो. आनी आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी कितें चिंतता? खरें आमी म्हणटा आमी जेजूच्या फाटल्यान, आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी म्हणटा आमी भावार्थी. पूण खरें आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? खरें आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसळणी करून हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा काय? कितें करता आमी? कितले फाटी कोण लोक आमचे कडेन येतात देवाचें उतर सांगपाक, आमी तांकां पयस दवरता, तांचें आयकना. देव आमकां इतलो मोगान धाडटा उतराची सजमणी दिवन, आमच्या मनाची नडसळणी करून हें क्रिस्ती जिवीत जियोंक. पूण आमी आमचो धर्म घेवन, आमी आमच्या धर्माच्यो वस्तू ज्यो आमी इतल्यो वर्सां केल्या त्योच करून आमी बसल्या. आनी आमी खरेंच भावार्थ धरिना. आनी भावार्थी भाशेन आमचें जिवीत सारता. आनी एक दीस भाव भयणीनो, आमचें निसणटण सासणाच्या सासणाक जातलें. पूण आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आयज आमी खिरीत भाशेन पवित्र आत्म्या उदेशी हें देवाचें उतर आयकया, ही सजमणी घेवया आनी हें उतरा प्रमाणे चलपाक आयज आमी वावरुया. आनी बरी खबर जी आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी कोत्ता, हें देवाचें उतर कोत्ता, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी वावरुया की आमी एक दीस जेजूबर सासणाच्या सासणाक जियेतल्या. ना तर भाव भयणीनो, ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा भाशेन फकत धर्म करतल्या कसलोच फायदो जावचो ना. आनी आमकां आमचें तारण जावचें ना, आमचें सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावचें ना. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या तोंडाचेर धरून, आमच्या मनाची नडसळणी करून हें जिवीत आमी क्रिस्ती जिवीत, चैती म्हणजे क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.